काँग्रेसीन विकास केन्ना केलोच ना, देखून स्मार्ट सिटी सारको विषय समजप तांकां कुस्तार असो थमणो पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी मारला. नाका आशिल्ली वक्तव्यां करून काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान लोकांची दिशाभूल करची न्हय. पणजेकार आपले निर्णय घेवपाक समर्थ आसात. तांकां कितें करचें वा कितें करचें न्हय हें सांगपाची गरज ना म्हूण तो फुडें उलयलो. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आमी आतां फाटल्यान उलयताले मांडवी रिवर फ्रंट फोर्टिफिकेशन म्हणजे मांडवी न्हंयच्या देगेची जी पळय धूप जाताली ती धूप दामोवपाक फोर्टिफिकेशन आनी ताज्या बरोबरच आमचे सगळे नागरिकांक एक विरंगुळ्याचें स्थान, एक वॉकिंग ट्रॅक आनी आमच्या तरणाट्यां खातीर सायकलिंग ट्रॅक असो प्रकल्प आमी यूथ हॉस्टेल टू चिल्ड्रन्स पार्क आयनॉक्सा कडेन हातान घेतला आनी पूर्णत्वा कडेन वता. हे सगळे जालें इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर. पूण स्मार्ट सिटी म्हणटा ते इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर परसय फुडें आसा. आनी तुमी पेपरान वाचलां आसतलें की आमी ट्रान्सपोर्टेशन इंटर सिटी भितर सिटी बस सर्वीस इम्प्रूव करपाची, ट्रान्सपोर्टेशनाचे आमी टेंडर RFP फ्लोट केला. ताज्या बरोबरच पार्किंग मास्टर प्लॅन पणजे शहरा खातीर म्हणजे खंय पार्किंग आसचें, खंय डेव्हलप करपाक शकता, पे पार्किंग आसल्यार कशें आसचें, कशें स्वरुपाचें आसचें, तातूंत नागरिकाचो वांटो कितें आसतलो हें सगळें तयार करपाक हातान घेतला. सो म्हाका दिसता स्मार्ट सिटी इज नॉट ओन्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर. हें शांताराम बाबान पयलीं जाणून घेवचें, काँग्रेसीन पयलीं जाणून घेवचें. Smart city is much more than infrastructure, and smart city aims to provide basic necessary amenities to citizens of Panji. आमची दी इंटरसिटी ट्रान्सपोर्टेशन आमी प्लॅन करता, that is not only in the city but also will be connecting Panji city to the neighboring other cities in Goa. So संपूर्ण गोंयाकय हाजो फायदो आसा स्मार्ट सिटीचो. म्हाका दिसता आनी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणजे ताणें म्हणलें की धाकटें शहर आसा म्हणून स्मार्ट सिटी फेल जातली. स्मार्ट सिटीन एक एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट म्हणून आसा आनी व्हडल्या शहरांक एज पर द मिशन गायडलायन दे हॅव टू सिलेक्ट अ स्मॉल एरिया. बट बीइंग अ स्मॉल सिटी दिस इज टू अवर एडवांटेज. आमी संपूर्ण शहरच एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंटान घेतला आनी जे मळ्याक आमी बारीक बारीक पायणी घरा मदली जागो आमी जो डेव्हलप करता, सोयी सुविधा प्रोवायड करता, ते सबंद शहरभर तसोच एप्लिकेट करपाचो आमी प्रोजेक्ट हातान घेतला. येदो व्हडलो सर्जिकल स्ट्रायक जो पाकिस्तानाचेर जालो वो मनोहर भाईक लागून जालो. आज डिफेन्स मिनिस्ट्री कितकी फुडें गेल्ली आसा हें आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. हाजो डायरेक्ट रिजल्ट आमकां डोकला म्हणजे सिक्किमान जो आतां चायना कडेन आमचें हें चल्लां. म्हणजे चायना सारकिल्ली व्हडली कंट्री सुद्दां वी आर प्रिपेर्ड टू टेक देम ऑन. हाजो सगळो श्रेय म्हाका दिसता मनोहर भाईक वचपाक जाय, एलोंग विथ आवर माननीय प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी.